फ्राक जाल्ल्या जुवारी पुलावयल्यान पुलीस रातचे पैसे घेवन हेवी व्हेकल्स सोडटात म्हूण विधानसभेत मविनान आवाज चडयलो. पीडब्ल्यूडी मंत्री ढवळीकाराक आडवे तिडवे प्रस्नूय घाले. ढवळीकार म्हणटा हेवी व्हेकलांचेर नजर दवरपाची जबाबदारी पीडब्ल्यूडीन पुलिसांक दिल्या. पोंदो मांडवी पूल, बोरयेचो आनी जुवारी पुलाचे डिझायन गोंयच्या हवामानाक योग्य ना. हे पूल चड तेंप काडचे नात. फुडल्या 3 म्हयन्यांत डीपीआर करून सरकार 6 लेन जुवारी पुलाचे टेंडर काडटलो अशें ढवळीकारान सांगलें. जुवारी ब्रिजाचे कंडिशन सगळ्यांक खबर आसा. तुका खबर आसा की ब्रिज इज रियली स्ट्रेस that it can fall any time, or you are giving guarantee as to that it will never come down. And on top of it रातचे सगळ्यांक खबर आसा, आख्खे गोंयकारांक खबर आसा, रातचे पैसे घेवन लोडेड व्हेकल ते ब्रिजाचेर सोडटा. रातचे जे पेट्रोलिंग करपाक जाय ते आमी पोलिसेक कळयलां आनी पोलिसेक सांगलां. पोलिसूय थंय आसता, प्रत्येक दिसा थंय चेकींग आसता. येदा कदाचीत अशें जर ट्रान्सपोर्ट जर वता आसत ताजी देख जे नंबर जर आसा ऑनरेबल आमदारा कडेन त्या गाडयांचे जाल्यार आमी चेकींग करतात. म्हणजे तूं अशें उत्तर दिता की ट्रक लोडेड ट्रक वा लोडेड व्हेकल पास जायना जाल्ल्या भाशेन. नंबर 1. नंबर 2, तुजे कडेन नंबर आसा जाल्यार ती म्हणजे तूं म्हाका पुलीस करता आनी थिंगा हांव उबो रावपाचो नंबर घेवपा आनी तुका येवन हावजान सांगपा. हो कसलो उत्तर स्पीकर सर? हो जो स्पॅन P5 जो आसा तो आमी 1998-99 कंप्लीट रिपेर केल्लो आसा आनी एज पर माय आतांचे हेच्या प्रमाणे ताका आनी 3-4 वर्सां तरी कांय जायना. काम आमी चालू केल्लें आसा. इन अनदर 3 months वी वील सी दॅट DPR इज प्रिपेर्ड अँड वी वील फ्लोट द टेंडर. हो कॅन्टिलिवर डिझायन जो आसा सहजा सलायन वॉटर आसता पळय थंय करना. पूण दिस इज डन दॅट टायम. हाजी जी टॅक्नॉलॉजी आसा इट इज टोटल फेल्युअर टॅक्नॉलॉजी इन वेर देर इज अ सलायन वॉटर. हाजे फुडें तें जावचें ना हें आमी पळयता. Are you giving me an assurance? Are you giving me an assurance? I have already assured in the house that your we will PWD talk to the personnel police along with department. police will look after. Traffic police will monitor it. We have issued instruction. कायदेशीर खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांक सरकार पॅकेज दितलोच अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां. सुप्रीम कोर्टाचो आदलो न्यायाधीश संतोष हेगडेन सरकाराचे मायनिंग पॅकेजीचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर आमदार निलेश काब्रालान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी हाडली. न्यायाधीश हेगडेचें वक्तव्य बरोबर न्हय. ताका गोंयचे मायनिंगाची परिस्थिती खबर ना. आपूण ताका हाचेर चीड बरयतलो. मात ताच्या वक्तव्याचो मातसो विपर्यासूय जाला आसूंये अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. If Dawood Ibrahim is arrested, then many people will be left jobless, he commented. From the above statement of Justice Hegde, if reported correctly, it can be gathered that Justice Hegde is against providing financial package to employees affected people rendered jobless by stopping of mining activities. The government of Goa has launched a scheme to provide relief to mining affected people to ensure a life with dignity to mining affected people and their dependents, which is a fundamental right of any citizen guaranteed under Article 21 of Constitution of India. What action government will take on this loosely worded press statements what Honorable ex-Justice of Supreme Court Mr. Santosh Hegde has made? I agree with you on one thing. He should not pass remark on Goa because he does not have any knowledge about the ground realities in the state. ताका दोन्ही हेवटेनच्यान खबर ना. मायनिंगच्या हातून कितें भानगडी आहा त्योय सगळ्यो खबर ना. हांव काय करूंक शकना हाचेर. हांव फक्त ताका चडूं जाल्यार पत्र बरयता आनी ताका सांगता की तुजें चुकीचो परसेप्शन आहा म्हणून. स्पीकर सर, आय रिस्पेक्ट हेगडे व्हेरी मच. ही इज अ व्हेरी अपरायट जज. He has a very high integrity person. Probably he was trying to say इल्लिगल धंद्यान आशिल्ल्या लोकांक सरकारान पयशे दिवंक जायना. फक्त हांव ताका it is because out of his misunderstanding about what we are doing, we are not giving it to those who are involved in illegal mining. We are giving money to those who were depending on the legal mining. पणजेच्या शिगम्याक अंदू 25 वर्सां जातात. ह्या निमतान पणजे शिगमोत्सव समिती 7 दीस खासा कार्यावळी करतली. समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देप्यान सोमारा पणजेच्या शिगमोत्सवाचें उक्तावण केलें. धर्मीक कार्यावळी, वेगवेगळ्यो मनरिजवण कार्यावळी तशेंच कितल्योश्योच सर्ती आसतल्यो. प्रुडंट ह्या शिगमोत्सवाचे मिडिया पार्टनर. पणजे शिगमोत्सव समिती फाटल्या 25 वर्सां सावन शिगमो करता. रुप्या महोत्सवा निमतान समिती पणजे आझाद मैदानार 7 दीस कार्यावळी करपाची आसा. 25 ते 31 मार्च मेरेन ह्यो कार्यावळी जातल्यो. पयल्या दिसा रंगमंचाची पुजा जाली. समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास देपो
आनी हेर वांगडी पुजेक आशिल्ले. उपरांत फोटो प्रदर्शन जालें. ह्या 7 दिसान वेगवेगळ्यो सर्ती, गुलालोत्सव आनी हेर धर्मीक कार्यावळी जातल्यो. शेनवारा 30 मार्चाक शिगम्याची मिरवणूक जातली. 6 लाख रुपयाची इनामां वेगवेगळ्या सर्ती खातीर दवरल्यात. पणजेचे शिगमोत्सवाचे प्रुडंट मिडिया पार्टनर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्यान ह्या खबराची हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.